देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 20 वर्सो वोळ 53 to 56. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शीज जेनेझारेताक पावले. थंय तांणी होडें लायलें आनी जेजू होड्यांतलो भायर सोरोना फुडें लोकान रोखडोच ताका वळखलो आनी आख्या प्रांतान हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटकारांक आंथरुणा सयत हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं घरांनी जावं नोकरांनी व शेतां मोळ्यांनी वायटकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेकपण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताली आनी हात लायताली तितली बरी जाताली. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. जेजून जायत्या जाणांक बरी केली. ही खबर गांव गांवांनी पसरत वेता. जायतो लोक जेजूचेर बाबार दवरता आनी आपणाक तशेंच आपणाच्या घरच्यांक जेजू सोशीं घेवन वेतात. जेजू तांचेर काकलुतीची नदर घालून तांकां पेखवणी फावो कोत्ता. जेजू आपल्या सगळ्या येतोल्यांक आपलो मोग आनी काकलूत दाखयतलो आनी दुसऱ्या सगळें हेंच जेजून हाडलोलें बरेंपण आनी काकलूत दाखोवंक प्रयत्न करिया. आमेन.